नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिता कुंकळकाराचे आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. फोंड्या पोटवेंचणुके खातीर आप आपलो उमेदवार बेगीनूच करतलो जाहीर. आपाचो गोंय मुखेली वाल्मिकीची म्हायती. परतून आप एकला चलोची भुमिका स्विकारता काय कितें पडला प्रस्न. फातोर्डा घोगळ वाठारात सील केल्ली सुन्नी गुलिस्तान मशीद जातली उक्ती. मशीद समितीन दिल्ल्या निवेदना उपरांत साश्टीच्या उपजिल्लो अधिकाऱ्यान आदेश केला जारी. दवर्ली दिकरपाल वाठारात लायटीच्या मिटराच्या बिलांक लागून चल्ला खळबळ. 7च्या परस 3 पटींनी लायटीच्या बिलांत वाड. बिलिंग वेवस्थेत गंभीर दोष आशिल्ल्यान तिडकल्यात थळावे. कॅसिनो विरोधात पणजेचे थळावे आयले व्हडा संख्येन एकठांय. मेगा कॅसिनो आयल्यार पणजेची कशी नाशाडी जातली हाचेर ज्येष्ठ नागरिकांनी घडोवन हाडली जागृताय मोहीम. आमच्या आमदाराच्या कातीच्या रंगाचेर विधान करपी पत्रकारांक मागची माफी. त्या मनशान तशें केलें ना जाल्यार आमी सावड्डेचे लोक रावचे नात वोगी. जिल्लो वांगडी रुपेश देसायाची थेट शिटकावणी. दिवचले पेटल्यो हुर्राकाच्यो भाटयो. गोंयांत हुर्राकाचे भरले ग्लास. पयल्या धारेचे हुर्राक पावले गोंयच्या बाजारात. आता पळयात खबरो विस्तारान. फोंड्या पोटवेंचणुके खातीर बेगीनूच आप आपलो उमेदवार जाहीर करतले अशी माहिती आपाचो गोंय मुखेली वाल्मिकी नायक हांणी दिली. अशें विधान केल्ल्यान आतां आप ह्या वेंचणुकेक लेगीत एकला चलो भुमिका स्विकारतलो काय कितें असो प्रस्न पडपाक लागला. बेगीनूच फोंड्या पोटवेंचणूक जावपाची आसा. हे पोटवेंचणुके खातीर सगळे पक्ष आपापले तरेन तयारेक लागल्यात. आपानूय आपल्या तयारेक सुरवात केल्या. फोंड्या पोटवेंचणुके खातीर आप पक्षाची व्यंकटेश नायक हांचे बरोबर चर्चा चल्ल्या काय कितें असो प्रश्न पत्रकारांनी आप पक्षाक केल्लो. ताका जाप दितना आपाचे गोंय मुखेली वाल्मिकी नायक हांणी सांगलें, हे विशीं आमचे जायते जाणां कडेन चर्चा चालू आसा. व्यंकटेश नायक हो एक फोंड्याच्या राजकारणांतलो अणभवी फुडारी, पूण तो आपाचो उमेदवार आसतलो की ना हे विशीं आपूण कांयच सांगपाक शकना. बेगीनूच फोंड्या पोटवेंचणुके खातीर आमचो उमेदवार जाहीर करतले अशी माहिती वाल्मिकी नायक हांणी दिली. खूब जाण आमकांय एप्रोच जाल्यात, आमी खूब जाणांक एप्रोच जाल्यात आनी एक फोंडे खातीर बरो कॅन्डिडेट आमी बेगीन एनावन्स करतले. जे फोंडेचे सगळे प्रॉब्लम आसा, आज आमी इशू घेतला तो आय डी हॉस्पिटलाचो, आनी जे प्रॉब्लम तुमकां सांगले ते सॉल्व करपाक कसलोच चमत्कार नाका, कसलोच कितलेशेच कोटी रुपया नाका. दीज आर सिंपल प्रॉब्लम्स. एक मनशाक फक्त एक इच्छा आसूंक जाय की फोंडा तालुका तशेंच आजूबाजूचे जे मतदारसंघ आसा तांकां बरी स्वास्थ्य सेवा पावोवपाची. असो एक कॅन्डिडेट आमी तुमकां बेगीन एनावन्स करूंक दिता. ओके, अशें एक गजाल कानार पडटा तें म्हटल्यार की फोंडेचो जो लिडर व्यंकटेश नायक, जाका आमी दादा म्हणून वळखतात, तो खंय तरी तेजे कडेन तुमचें कितें उलोवणें बी कितें चालू आसा? ती जशें सांगलें, आमचे उलोवणे खूब जाणां कडेन चालू आसा. आमकांय खूब जाण एप्रोच जाल्या, तांकांय म्हणजे आमी खूब जाणांक एप्रोच जाल्ले आसा. आनी दादा जे आसा ते म्हाका दिसता फोंड्याच्या राजकारणांत सामके एक वेटरन आसा. सो अजून हांव तुमकां कांयच कन्फर्म करूंक शकना, हय म्हणूंक शकना, नाय म्हणूंक शकना. पूण जशें सांगलें, बेगीनच्या बेगीन तुमकां एक बरो कॅन्डिडेट आमी डिक्लेअर करतले. मजगती जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर आपान एकला चलोची भुमिका स्विकारिल्ली तेन्ना तांकां वेंचणुके खातीर हार खावची पडिल्ली. उपरांत जानेवारी म्हयन्यांत जाल्ल्या पत्रकार परिशदेंत आपान 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत युती करपाक तयार आशिल्ल्याची घोशणा केल्ली. तशेंच फोंड्या पोटवेंचणुके खातीर काँग्रेसीनूय युती करपाक तयार आशिल्ल्याचें सांगिल्लें. मात आतां आपान आपलो उमेदवार बेगीन जाहीर करता अशें सांगिल्ल्यान ह्या वेंचणुकेक लेगीत आप एकला चलोची भुमिका स्विकारतलो काय कितें असो प्रश्न पडटा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान रिपोर्टर एकनाथ खेडेकार. फातोर्डा घोगळ हावसिंग बोर्ड वाठारात सील केल्ली सुन्नी गुलिस्तान मशीद आतां उक्ती जातली. मशीद समितीन दिलें निवेदन आनी रमदानाच्या फाटभुंयेर शांतीकाय दवरपाचें आश्वासन दिले उपरांत साश्टीचे उपजिल्लो अधिकाऱ्यान मशीद उक्ती करपा विशींचो आदेश जारी केला. अली खानजादे खून प्रकरणाच्या फाटभुंयेर ह्या वाठारात कायदो सुवेवस्था आनी शांतीकाय राखपा खातीर कांय दीस मशीद सील केल्ली.
मला कॅमेरा जे आसा अपडेट करपाचे ते आमी इमिजिएटली करून घेवचे. हांव आमचो जो PI आसा फातोर्डाचो तेका माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान जे आसा इमिजिएटली चार्ज दिल्लो मर्डर जातरी. हांव ते PIचोय जे आसा मनांतल्यान जे आसा देव बरें करूं म्हणटा की एक पॉझिटिव्ह रिपोर्ट जे आसा तेणें डेप्युटी कलेक्टराक जे आसा सबमीट केलो आनी फूल आपले जे आसा पुलीस प्रोटेक्शना खाला जी आसा ती मस्जिदाचे सगळे जे मॉनिटरींग जातले आनी डेफिनेटली म्हाका खात्री आसा आमचे गांवचे सगळे भुरगे गांवचे सगळे जाणटे जे आसा ही मस्जिदीची जे आसा फूल प्रोटेक्शन करता आनी मस्जिदीन कसलोच असो इन्सिडंट जावपाचो ना हेजी जी आसा गॅरंटी आमचे जे आसा गांवचे जे आसा लोक दितले. आनी हांव मनांतल्यान आनी एक फावटी आमचे पार्टीचे अध्यक्ष दामू नायक आनी गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट फूल कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार, PI, SP, DYSP आनी सगळे DGP यांचो मनांतल्यान जे आसा देव बरें करूं मागता की ताणें इमिजिएटली जे आसा हें कार्य करूं. पण कंडिशन एकूच घातला की कॅमेरा घाल आनी म्हाका दिसता डेफिनेटली आमी कॅमेरा आयजूच आमी घालून घेता. मस्जिद जी आसा धुवपाक कॉमेस केला आनी इमिजिएटली आमी कॅमेरा जे आसा अपडेट करता. दवर्लीचो सरपंच मिनेनो कुलासो थळाव्या नागरिकां सयत मंगळारा वीज खात्याचो सहाय्यक अभियंतो शर्मद नायक हांकां मेळ्ळे. हालीं नागरिकांक 700 परस 3 पटींनी चड वीज बील मेळिल्ल्यान खर नाराजी उक्तायल्या. बिलिंग वेवस्थेत गंभीर दोश आसा असो आरोप थळाव्यांनी केलो. मजगती पुराय चौकशी करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. पळयात. आमची बिल अशी येयली 600 साकून जम्पिंग टू 5000. इट्स नॉट गुड. कित्याक एक सामान्य लोक ST लोक तो सकाळी शेतान वेता पासून दनपार जेवपा येता, दनपार जेवन परत शेतान वेता आनी सांजची येता. हांची घरान कितें कन्ज्यूम जातले? तांची सादे 2-3 बल्ब आसता, एक फ्रीज आसता. हांकां तो जम्पिंग करून 500-600 साकून 5000 बिल येयलें जाल्यार ती कशी पे करूं शकता? घरान काम कर, घरान लोकांच्या घरा वचून काम करपी लोक तो हे तांचे सरकार बिल धाडटा, बिल भरपाची वा तांचे पोट भरपाची हाचेर खंय तरी लक्ष घालपाची गरज आसा. आनी मेन म्हणटा ते म्हणटा हांव ही विचारपाक गेलो तेन्ना ही म्हाका आन्सर कितें म्हणल्यार कितें पेनाल्टी पडटा आनी कितें पूण तांचे फक्त कितें तांचे पयलीं अवेरनेस जावना. पयलीं मुद्दो म्हणल्यार ते अवेरनेस जावपा आहलें. जरी तर तूं लोकांक ते वाचपाक कळना, तूं पेपरार लोक सगळे लोक कळना, एटलिस्ट जे लोकांक इजी संदी मेळटा ते वचून करपाक जालें न्हू. सडनली तुमी बिलां वाडोवप पेनल्टी काडप दॅट इज रॉंग. कितें म्हणटालें काय तुवें रिडींग कशी काडलें तो पालन आपलो कुत्रा म्हणटा तो येवनात रस्त्यार राखून रिडींग दिला. हे सारकें न्ही. सामान तूं रस्त्यार राखून रिडींग तुवें रिपोर्ट करपाक आहलें थंयसर. तो रिमार्कूय मारना तुमचें तुवें. आनी 5,000 बिलां दिता दॅट इज रॉंग कम्प्लिटली. पॉवर मिनिस्टरान हाजेर लक्ष घालपाक जाय. असल्यो गोश्टी हे बारीक लोकांक सरकार म्हणटा तुमकां आपूण हेल्प करता जाल्यार खंयचे वाटेन हेल्प करता सरकार? तुला स्मार्ट मिटर घालपाक वतले किती तेजे फायदे आसा, कशे घालता सरकार, कशे येतले, प्रोसेस कितें तो सगळो हेजेर एक्सप्लेन केला. स्टाफ अलॉंग विथ डिजी स्मार्टाची टीम येतली, ती येवन पयलीं सर्वे करतली. सर्वे करून खंयच्या एरियान कशें आहा, कितले मिटर ते सगळे घालपाचे डिटेल दितले. स्मार्ट मिटर घातल्या नंतर तुमची जे कंपनी आसा मिटर बिटर सारको येना, कुत्रे आमकां सांगता, एंट्री ना, हायट आसा ते आसा, मिटर आपले रिडिंग सारके घेवना, लोडाचे कितले ते सगळे तुमकां तुमचे एपाचेर मोबायल फोनाचेर येतले. तुमचे कन्जम्पशन कितें आहा पर डे वायज, पर मंथ वायज, केन्ना तुमी चड घेता, केन्ना कमी करता ते तुमकां सगळे ऑन द सायट ऑन द स्पॉट तुमकां मोबायल एपाचेर कळटलें. जेणे करून खर दिसता की मिटरान येवन रॉंग रिडींग काडून घेतलो, ते रिडींग बरोबरूच ना. 6 म्हयन्याचे बील येयले, 2 म्हयन्याचे बील येयले, 3 म्हयन्याचे बील येयले, 1 म्हयन्याचे येवना, चड जाले. हे सगळे तुमकां मंथली बिलिंगेचे ऑन द स्पॉट कळटलें. सो हेतून कशें आसा सरकारान कितें केलां की ट्रान्सपेरन्सी हाडला. मंगळारा मांडवी न्हंयेत आशिल्ल्या कॅसिनो विरोधात पणजेचे थळावे व्हडा संख्येन एकठांय आयले. हालींच CCPत जाल्ल्या निशेधा उपरांत पणजेच्या थळाव्यांनी कॅसिनो प्रस्नाचेर जागृताय मोहीम घडोवन हाडली. पळयात. आमच्या आमदाराच्या कातीच्या रंगाचेर विधान करपी पत्रकारान माफी मागपाक जाय. त्या मनशान तशें केलें ना जाल्यार मागीर आमी सावड्डेचे लोक वोगी रावचे नात अशी थेट शिटकावणी भाजपा धारबांदोडा मंडळाच्या वांगड्या सयत धारबांदोडेचो जिल्लो वांगडी रुपेश देसायान दिली. धारबांदोडे साकोड्डेच्या सातपाल मैदानाचेर 2 दिसांची शिव महोत्सव 2024 कार्यावळ आयोजित केल्ली. तातूंत अभंग रिपोस्ट आनी विविध कार्यावळी जाल्ल्यो. ह्या कार्यावळींतल्यान जिल्लो वांगड्यान पत्रकारां मदीं गैर सुरू जाला.
त्या कार्यावळीत झेडपीन एका पत्रकाराचेर विधान केल्ल्यान गोंयभरच्या पत्रकारांनी ताजेर निशेध केल्लो. उपरांत ताणें सगळ्यांची माफी मागली, सोडून त्या एका पत्रकाराची. सध्या भाजपा धारबांदोडा मंडळाच्या वांगड्यांनी तशेंच झेडपी वांगडी रुपेश देसायान पत्रकार परिशद घेवन आपली बाजू मांडली. तशेंच आमच्या आमदाराच्या कातीच्या रंगाचेर विधान करपी पत्रकारान माफी मागपाक जाय. त्या मनशान तशें केलें ना जाल्यार आमी मागीर सावड्डेचे लोक ओगी रावचे नात अशी परत थेट शिटकावणी ताणें दिली. खबर आहा तेणी सगळ्याच्या मिडियाचेर म्हटलं की तेजे आनी एक सांगूंक सोदता, तेज्या तोंडार काळोख पडलो म्हटलं तेणी. आनी कालय ते म्हाका विचारताले पळय थंयचो एकय मिडियाचो मनीस त्या दीस नासलो. फंक्शनाक आमी आसलेलो, गणेश भाऊ हांगा बसला, हांव तेज्या सायडीन बसला, मोहन थंय उलयता. गणेश भाऊ आसतालो, तेज्या तोंडार काळोख पडोकच ना. मुद्दम काळोख पडलो आनी तेजें तोंड काळें कित्याक म्हणपाक जाय आसलेलें. तुमी कोण आसले पळोवपाक थंय काळोख पडला केन्ना? थंय 15,000 लोकांक आमी सेवा दिली, उदक दिलें, बाकीचे तेंचे पयले अभंग रिपोस्ट एन्जॉय केलो. अभंग रिपोस्ट हांव मडगांव गेल्लो 900 रुपया तिकेट काडोवपाक जितेन कालेकारा हांगा. समज 15,000 लोकांक 900 रुपयाची तिकेट काडून व्हरतलो न्हू जाल्यार 1,50,00,000 रुपया जाय. ते कोण दिता? आमी तो लोकांक फुकट दाखयलो आनी लोकांनी एन्जॉय केलो. आनी लोकांनी तुमी सोशल मिडियाचे लोक खूश जाले, नाचले. आनी आमच्या ग्रामीण भागाच्या लोकांक हांगा कितें तरी जालें. आमी सावड्डे सारक्यान कितें करूंक सोदता जाल्यार तुमी कितें आनी सनबर्न व्हडले व्हडले इव्हेंट जाता मरे सावथान नॉर्थान, कोणूच उलयना मरे. आनी आमचे बारीकशे एक इव्हेंटाचेर कित्याक तुमची वायट दृश्टी ते आमकां विचारपाचें आसलेलें. आनी कोणाक हिशोब जाय कितें जाय तो इव्हेंट मॅनेजमेंट आनी इन्फॉर्मेशन आनी पब्लिसिटी दितले. ते आमी लोक प्रतिनिधी दिवचे ना. तो आडोवपाचो किंवा तो आक्षेप करपाचो कित्याक करता? आनी कितलेशे कोट्ट्यांचे प्रोग्राम जाता मरे, त्या प्रोग्रामाक कोण उलयना मरे. आमी एक हांगातले आमचे महादेवाचें देवूळ खंय तरी ताका बरें वाव दिवपाक किंवा आमचे दूधसागर थंय एक ट्युरिस्ट हें करपाक, लोकांक येवपाक आनी थंयचें सगळें कळपा खातीर आमी हो प्रोग्राम करता. जाल्यार तो त्या मनशाक दुखले. आनी जेन्ना त्या मनशान उलयलें पळय प्रोग्रामाच्या पयलीं मोहनाच्या घरा कडेन एसटी समाजाचे जवळ जवळ 3,000 ते 3,500 लोक ताका विचारूंक लागले. ताका आपयलो थंय हांगा कळसय की हो कोण आमचो प्रोग्राम हाडूंक सोदता. मोहनाचेर तेंच्यांनी अटॅक केलो लोकांनी. तेन्ना मोहनान म्हटलें आपूण जें कितें उत्तर दिवपाचें तें आपूण दितलो आनी स्टेजीर दितलो. आनी एक तेंच्यांनी म्हटलें तुमी कोण उलोवपी, तुमकां कसलो अधिकार आहा ते स्टेजीर उलोवपी, तुमकां कोणी रायट दिला? हो गव्हर्मेंट. अरे आमी पिपल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह, लोकांनी आमकां मतां मारून निवडून हाडला. आमी एक सरकाराचो भाग, आमी थंय ऑर्गनायझर, आमकांय अधिकार आसा. आनी तेणी म्हटलें म्हणटा आसतना तेजी बाबडी ती एक सगळे मिडियाक म्हटलें तेणी तें नांव घेवपाचें आनी शिटकाव तेजें मातशें चुकलें. त्या खातीर तेणी परत अपोलॉजी मागली. आनी हांवूय अपोलॉजी मागता की आमच्या हितूंतल्यान कितें चूक जाली जाल्यार. पूण ही प्रेस कॉन्फरन्स आतां सगळे बाकीचे उलयतलेच, पूण आमी ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतला कित्याक आमचो आमदार सावड्डे मतदारसंघाचो डॉक्टर गणेश भाऊ गांवकर हेका काळो हे एक तेणी कितें वाक्य घेतलें त्या खातीर त्या मनशान तेजी माफी मागोवंक जाय. आनी समज माफी मागोवंक ना जाल्यार आमची सावड्डे मतदारसंघाची जनता त्या मनशाक उगी रावची ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. काजू पिकाविशीं दिवचल वाठारांत अंदूच्या सिजनांतल्या पयल्या धारेचे हुर्राक तयार जाला. दिवचल शारा सयत 2 ते 3 कडेन सोऱ्याच्यो भाटयो आतां पेटपाक लागल्यात. सद्याचें हवामान पळयलें जाल्यार अंदूक काजू पीक समाधानकारक मेळटलें अशी आस्त बागायतदारांनी उक्तायल्या. दिवचल वाठारात सध्या काजू पिकाचो सीझन सुरू जाल्ल्यातच जमा आसा. थळाव्या काजू बागायतींनी अजून भार जावंक नाशिल्ल्यान फावो तितके मुट्टे मेळनात. देखून सध्या दिवचलच्या कांय व्यावसायिकांनी महाराष्ट्रांतल्यान मुट्टे हाडून सोऱ्याच्यो भाट्यो पेटोवपाक सुरवात केल्या. हवामान संतुलित उरले जाल्यार मार्च म्हयन्यात थळाव्या बागायतींनी काजू पिकाचो भार जावपाची शक्यता आसा. तशें संकेतय कांय काजू बागायतारां कडल्यान मेळ्ळ्यात. अंदूच्या सिजनांतल्या पयल्या धारेचो हुराक तयार जावन तो बाजारात लेगीत आयला. जंगल ज्यूस म्हणून वळखुपी ह्या नव्या हुराकाक मागणी लेगीत भरपूर आसा. वर्साकून तरी बरा, पोरच्याकून खूब बरा. पोरू तितकें हें नासलें, पूण थंडी बिंडी बरी पडली ताका लागून अंदू आहा चान्सीस आहा बरो जातलो सिजन. आनी ते शेतकरी म्हणटा अंदू बरो आहा. पळय आतां अशें क्लायमेट उरत जाल्यार जातलो बरो पोरच्याकून तरी. भाटयो पेटोवपाक सुरवात केल्यो? हय केल्यो, अंदू जाल्यो, बेगीन जाल्यो अंदू.
कितलेशे दीस बेगीन वर्साकूच एक 15 दीस बेगीन जाले अंदू आतां उर्राक घालपाक सुरवात केली हय तुम्ही आता केन्नाच्यान सुरू करतले? आमी केले आतां 6 तारखेन केला स्टार्ट पावणे 4 तारखेक जाल्यो मागीर तिसरे दीस हाडले आमी ते स्टार्ट केले म्हणजे महाराष्ट्रान भरपूर मेळटा सध्या. हय महाराष्ट्रानूच स्टार्ट जाता पयलीं जाता ते महाराष्ट्रान मागीर गोंयांतले आजून एक म्हयनो वयतलो. गोंयान अजून मेळनात. ना गोंयान लेट वर्साचेच ते वर्सात लेट जाता गोंयान सगळं गांवठी न्हू तेका लागून या लेट वर्सा कितें जातलें म्हणजे उर्राकाचो बिझनस कसो कितें जातलो न्हू बरो जातलो म्हणजे प्रॉफिट हेतून जातलो न्हू? हय गावतले बरे गावतले. आनी फाटल्या 2 वर्सांक कितें प्रॉब्लेम जाल्लो? धुकें पडले चड तेका लागून सगळें हें जालें जळ्ळें सगळें अंदू धुकें तशें पडोंक ना. अशें क्लायमेट उरत जाल्यार जातलें अंदू बरें जातलें. म्हणजे सध्या आतां उर्राक बी मार्केटान गेले. हय पावले मार्केटान पावले. साधारण कशें आहा आतां? आं कशी बाटली आसा? बाटली सध्या 200 रुपया आहा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. ॲश वेडनेसडे हो प्रार्थना आनी उपासाचो पवित्र दीस असो मानतात. ह्या दिसा सावन क्रिस्तांव भावांचो लेंट सीझन सुरू जाता. बुधवारा मडगांवच्या होली स्पिरीट इगर्जेत ॲश वेडनेसडे मनयलो. पळयात ताची कांय खिणचित्रां. तुमची अवस्था होईल पण तुमची कामं केली आणि तुमच्या सर्वस्वा त्या संस्कृती पूर्ण केल्या कित्याक तो बोला आणि कामचा मोठे सस्तेकांचो आणि दयाळ कामचा खास करायला आपण सोडून कोण जाणार जाईल तो गोळ्याची आणि काम होशी. कुडणे साखळी वाठारांत खेळा मैदाना लागसार गणेश मळीक ह्या तरणाट्याक ब्लॅक पॅन्थर दिशिल्ल्यान बरीच खवदळ पातळ्या. मैदानाचेर धांवत आसतना अचकीत सुण्यांनी झाडाच्या दिकेन धांव घेत नेटान भुकपाक लागले. त्याच वेळार तरणाट्याक लांब काळी शेपडी दिश्टी पडली. सुणे भोंकिल्ल्यान आनी ब्लॅक पॅन्थराच्या फाटल्यान लागिल्ल्यान पॅन्थर झाडाचेर वचून बसलो. उपरांत ताणें रानाच्या दिकेन धांव घेतली. पळयात.
हांव सकाळी 8:30 सुमार रनिंगेक येता ह्या ग्रावंडार. तेन्ना ग्रावंडार येताना कुत्रे भोगताले म्हणून तो असो काळो कोण तरी येयलो, हांव म्हणलो काटांडर म्हणून तो. मागीर पळयत जाल्यार तो झाडार चडलो वयर. झाडार चडटकूच मागीर ताका हांसून व्हिडियो काडली तेजी ह्याच पोजिशनाचेर रावन. आनी मातसो व्हिडियो बंद केलो आनी सकयल गेलो आनीक मातशें लागीं काडटलो म्हणून. आनी मागीर तो हांव सकयल येता तो पळोवन तेणी उडकी मारली सकयल. मागीर तो पळलो तसो. आनी मागीर हांवें दनपारा पर्यंत म्हाज्या फ्रेंडाक कन्फर्म करपाक लागलें व्हिडियो धाडून की कितें हें काटांडर का ब्लॅक पॅन्थरूच. मागीर तो म्हणपाक लागलो ब्लॅक पॅन्थरूच म्हणपाक लागलो तो. ते हे कुत्रे बी कितें भोगताले ते मातशे फाटीक लागले कुत्रे भिवन तो मातसो वयर चडलो झाडार. आनी मागीर हांव लागीं वयतकूच तो उडकी मारून पळलो मागीर. पयलीं केन्ना अशें दिसला हेवटेन हाज्यान पयलीं एक 2-3 वर्सां पयलीं बिट्टो आहलो, ताका धरून येयल्लो फॉरेस्ट ऑफिसरान. बिबटो तो बायन पडलो थंय राण्यान गेल्यार. ब्लॅक पॅन्थर बीन तशें केन्ना ब्लॅक पॅन्थर हांव तरी 25 वर्सां जालीं ह्या गांवांत आसा म्हटल्यार जन्म जाल्ल्यार अजून पर्यंत केन्ना ब्लॅक पॅन्थर पळोवंकूच ना कोणी. मागीर कितें तुका अंदाज कितें आसा की ह्यान पयलीं केन्ना ब्लॅक पॅन्थर म्हणटा तसो हांगासर दिसूंक ना, खंयसून येयला आसतलो, कसो कितें पावलो आसतलो हांगा? तो मायनींग तेवटेन मायनींग चालू जालें न्हू, तेवटेनूच येयला आसतलो तो. कित्याक लास्ट 10 days म्हाका स्टेटस पळोवन म्हाज्या भावान फोन केल्लो तो कारवारान तेवटेन येयलो दिसलेलो म्हणून आपल्याक, पूण कन्फर्म नासलें कितें तें माजार काय आनी कितें तें. तो तेवटेन मायनींग एरियेसून येयला आसतलो हेवटेन. मायनींग सद्या बंद आसलें न्हू? हय मायनींग बंद आसलें, आतांच चालू जाला. त्या आवाजान बीन तो हेवटेन चल्ला. तो चड व्हडलो बीन ना असो, एक 1-1.5 वर्साचो आसतलो बारीक, चड व्हडलो ना तसो. ही सैमातली एक अजाप करपा सारकी गजाल आसता. आनी हो काळो वाघ जो आसा तो सद्या कुडणे गांवांत दिश्टी पडलात. आनी ताका लागून त्या वाठारांतले लोक जे आसा हे अचंबीत जाल्ले आसा की हो काळो बिबटो किंवा काळो वाघ जो आसा तो हांगासर खंयच्यान येयलो. आतां कुडणेचो जो वाठार आसा, ज्या वाठारांत सद्या मोठ्या प्रमाणात लोक खनीज वेवसाय सुरू आसा, तर त्या गजालीक लागून हांगासले जे रानटी प्राणी आसा तेंचेर हावय येयल्लेली आसा, तांकां संकटां निर्माण जाल्लेली आसा. आनी ताका लागून तेंचो वावर जो आसा हो लोकवस्ती लागसार वाडत चल्लेलो आसा. कुडणे गांव एका तेंपार जंगलांनी ग्रेस्त आसलेलो आनी हांगासर कुमार खणींतली राय जी आसा तेचे वयल्यान आमकां कळटा की कशा पद्दतीन हांगा झाडां झोपां, उदक आनी तांकां खावपाक ज्यो गरजेच्यो गजाली आसा त्यो ह्या वाठारांत मेळटाल्यो. आनी ताका लागून हांगासर बिबट्याचो वावर आसा हे अजब करपा सारकी गजाल ना, पूण एक दुर्मीळ वळखलो वचपी हो काळो वाघ जो आसा हांगा दिश्टी पडलो. ताका लागून लोकां भितर ही तेची उत्सुकता जी आसा ही निर्माण जाल्लेली आसा. आनी ह्या काळ्या वाघाचे संवर्धन आनी संरक्षण करपा खातीर वन खात्यान बेगोबेग हांगासर लक्ष दिवप गरजेचें आसा. ठाणे चरावणे वाठारांतल्यान स्कुटरी वयल्यान घरा वतना बिबट्यान यशवंत गावस ह्या दादल्याचेर हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यात तो गंभीर जखमी जाल्लो. फाटले 2 दीस तो GMCत उपचार घेतालो, मात मंगळारा ताका दुर्दैवी मरण आयलें. यशवंत गावस हो पुलीस खात्यांत कामाक आसून 6 म्हयन्यांनी निवृत्त जावपाचो आशिल्लो. त्या वाघान जखमी केलेल्या यशवंत गावस हेका मरण आयलेलें आसा. ह्या वेळार सविस्तर म्हायती अशी की चरवणे 70 हांगातलो यशवंत गावस ह्यो 59 वर्साचो दादलो आपल्या स्कुटरीन वाळपेच्यान चरवणे हांगासर वयतालो आनी जेन्ना ठाणे क्रॉस करून जेन्ना बाबा लबदार ह्या जंक्शनाचेर पावलो तेन्ना चलत्या स्कुटरीचेर बिबट्या वाघान तेजेर हमलो केलो आनी ह्या हमल्यात यशवंत गावस ह्यो फेकलो गेलो आनी तेका जबर जखमी जाल्लो. ह्या वेळार तेजे तकली सुद्दां फुटोवन तेजे मोठ्या प्रमाणात रक्तस्राव जाल्ले आनी तेजे मागीर तेका 108 वाळपे हॉस्पिटलान व्हेले आनी वाळपे हॉस्पिटलाच्यान तेका GMCन व्हेलेले. 2 दीस तो मृत्यूचेर झुजतालो आनी अखेर सोमारा रातचे तेका मरण आयलेलें आसा. जेन्ना यशवंत गावस आपल्या स्कुटरीन वयतालो तेन्ना तेणे एका चलयेक लिफ्ट दिलेलें आनी ती सुद्दां ह्या अपघातान किरकोळ जखमी जालेली आसा. ह्यो मुख्य रस्तो आसल्या कारणान जो बाबा लबदार ह्यो जंक्शन आसा हेतूर मोठ्या प्रमाणात रानटी जनावरांचो वावर आसता आनी लोकांक ते दिश्टी पडटा. तितून बिबटे वाघ आसुनी गवे रेडे आसुनी हेजे जे संचार आसा ह्यो मोठ्या प्रमाणात वाडलेले आसा.
तेका लागून लोकांक अशें म्हणून भीतीचें वातावरण आसतात आनी आयज एकाक हल्लो करून जखमी जावन तेका मरण आयिल्ल्या कारणान लोकांनी भीती व्यक्त केलेली आसा. तशेंच ह्यो मुख्य रस्तो असल्या कारणान लोकांचो वावर हांगासर चालूच आसता आनी अशा प्रकारे भर रस्त्याचेर हमलो करून एकट्या मरण येवप ही खूब चिंताजनक बाब आसा. तशेंच ह्यो जो भाग आसा तितूर झाडां वाडलेलीं आसा तेका लागून जेन्ना रानटी जनावरां थंय वयता तेन्ना लोकांक हेजो अंदाज कळना आनी तेका लागून हांगासर जे संबंदीत खातें आसा तेंच्यांनी तशेंच स्थानीक पंचायत आसा तेंच्यांनी ती झाडां झुडपां वाडलेलीं आसा ती सुद्दां कापपाची मागणी थळावणी केल्ली आसा. यशवंत गावस ह्यो पुलीस खात्यांत नोकरीत आसलेलो आनी कांय दिसान तेका रिटायरमेंट जावपाचें आसा आनी अशें आसतना आयज तेका अशा प्रकारे तेजो मृत्यू जाल्ल्या कारणान लोकांनी दुख्ख व्यक्त केलेलें आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. फोंडेच्या आयडी हॉस्पिटलांत जायत्यो समस्या आसात. हॉस्पिटलांत दोतोर लॅब टेक्निशियन मेळून वट्ट 110 रिती पदां आसात. हॉस्पिटलांत आशिल्ल्या उण्या सुविधां खातीर आयडी हॉस्पिटलांत येवपी दुयेंत्यांक जीएमसीत धाडचे पडटात. आयडी हॉस्पिटलाक सरकारान सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलांत अपग्रेड करपाची मागणी आप पक्षान केल्या. आयडी हॉस्पिटल जे आसा फोंड्यां तातूंत कितले सिरियस शॉर्टेजीस आसात, कितले गॅप्स आसा, तुमी म्हणटा न्ही गॅप एनालिसीस, आमी तोच वर्ड वापरया. एज पर असेंब्ली डेटा ऑफ जानेवारी 2006 हालींच्याच जी विधानसभा सेशन जाल्ली जानेवारी तातूंत रिप्लाय तुमी दिला की देर इज शॉर्टेज ऑफ 110 डॉक्टर्स, 110 डॉक्टरांची शॉर्टेज आसा आयडी हॉस्पिटल फोंड्यां. स्टार्टिंग फ्रॉम मेडिकल सुपरिंटेंडंट MS सुद्दां ना ह्या हॉस्पिटलांत. सिनियर सर्जन, जुनियर सर्जन कोण ना. इवन एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसर, हेड क्लार्क असले सुद्दां पोस्ट हांगा वेकंट आसा. सो कशें हें हॉस्पिटल चलता म्हाका दिसता खरेंच एक चमत्कार कसो. ICU ना, ब्लड बँक ना आनी कितलेशेच आनीक प्रॉब्लेम आसा जे तुमी जेन्ना न्यूजान येता. फॉर एग्जाम्पल लिफ्ट चलना किंवा AC चलना, बेगीन धांवन तुमी तो न्यूज खंय तरी धांपपाक बारीक कामां करता. पूण CT स्कॅन, ICU, ब्लड बँक हे म्हळ्यार व्हडले सिरियस इश्यूज आसा. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या